आम्ही जायचे महान देवा मुखार, आम्ही जायचे महान देवाच्या दृष्टीन, मनुष्यांच्या दृष्टीन नाही. सर्ग ಶಾಶ್ವತ व ಸಂಸಾರ ಕ್ಷಣಿಕ. ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. ದॅट इज परमनंट अँड दिस इज टेम्पररी. देखून ह्या संवसारांत देवासमोर, देवाच्या दोळ्यामुखार हांवें तुवें महान जायचें. देव म्हणटा तुजें नांव हांव वर्तें करतलो, महान करतलो, तूं एक आशिर्वाद जातलोय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समयाचे नावी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. भोव मोगाचे न्हू, देवाची कृपा आमकां सांगाता हाडटा ह्या अंतरजाळाद्वारे. देवस आमकां सांगाता मेळयता. खंयसर दोग या तेग सांगाता मेळटात, थंयसर स्वामी जेजूस हजर जाता. ह्या दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमाद्वारे, ह्या मागण्याद्वारे अंतरजाळाचेर सगळ्या संवसारभर केवळ थोडे लोक न्ही, शंभरांनी, हजारांनी, असंख्यात लोक सांगाता मेळटा. विविध थरांचो लोक, विविध वावर करचो, विविध भेसांचो, विविध आपोवण्याचो, विविध तरांचो वावर कसो लोक आमी सांगाता मेळटा. आनी आमच्या मदगांत स्वामी जेजू खरोच हजर जाता आनी तो सर्गुक्तकर आमचेर आशिर्वाद घालता. देखून समयाच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जावया. एक गीत आमी गावया. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. काळजांत थावन ह्या गितांची भोगणां तुमची करून घेशा जाल्यार खरेंच समयान जेजूचें आमोलीक रगत तुमकां धुवन नितळ करतलें. सर पिडेंतलें तुमकां गूण करतलें. सर खंत बेजाराय तुमचे जावन पयस कर. अनखारा थावन विचित्र त्या देवाच्या अद्भुत उजवाडाक तुमकां देव आपोवन व्हरतलो. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शेडा म्हजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थाना पडलें, कश्टाल्यांक तुवें बरें केलें. भावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडटां, पांयान थाळा तुज्या सर पडटा. सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी. धनिया जेजू मागण्यांक गुमान तूं दी. कुरपेची जर जिणयेंत म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी. कुरपेची जर जिणयेंत म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर,
सगळी पिडा शेडा म्हजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शेडा म्हजी तूं निवार. पोमकाळा सर्गींचे बापा, आमी तुका काळज जाणता आनी अर्घ आनी होक लाव दिता. आयचो व्हरतो दीस महान दीस, तुज्या कुरपेचो दीस तुवें आमकां फोव केलोय. तुज्या व्हडा कुरपेन आमकां समेस्तांक तूं सांगाता मेळयताय. दिव्य वाणी ह्या लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे ह्या मागण्यांत वांटेली जाता आसतना बापा, तुज्या पुता जेसू क्रिस्त थंय तूं आमकां आपडताय, तूं आमकां स्पर्श करताय, आमची पिडा गूण करताय, आमचे कश्ट आमचे संकश्ट आमचे तावन पयस उडयताय, आमच्या समस्यांत तूं परिहार दिताय. आमच्या जिवितांत आसा तो पातकाचो काळोख नपयस करून तुज्या विजमीत अद्भुत सर्गीच्या उजवाडान आमचें जिवीत प्रकाश भरीत तूं करताय. निराश जाल्यार आमकां, देदेस्पर जाल्यार आमकां तुज्या उतरांत नवो बरवसो, एक नवो फुडार, एक नवें भविश्य तूं आमकां फोव करताय. बापा, तुज्या उतरांत तूं आमकां वाट दाखयताय. बापा, सर्गोक्तकन आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमांत भागीदार जावच्या, वांटेल जावच्या हर एकल्यांक बापा तुज्या आशिर्वादाचो अनभोग दी. जे कितें ती मागोन आसात ह्या घडये बापा, तांच्या मागण्यांत तूं तांकां पाव बापा. तांच्या काळजाच्या अत्रेक तूं थांबय बापा. तांची दुखां बसून काड, तांकां बुजय. तांचें जिवीत नंदन कर. बरोवन ओमतोच्या मापान तांच्या जिवितांत सर संगती तूं वदक सोंदी. जेहोवा जायरा, गॉड द प्रोवायडर. भावार्थान आनी विस्वासान हे मागणें तुजे लागीं आमी करता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां बापाक, होगळाप जेजूक. जय जय पवित्र आत्म्याक. भोव मोगाच्यान कशीं आसा तुमी? सगळीं बरीं आसात मू? पळय मोगाच्यान, आमी देवाच्या उतरांचेर नियाळ करया ह्या मागण्याच्या वेळार. देखून आमी उक्त करया पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती बूक ऑफ जेनेसीस 12वा वसवर, चॅप्टर 12 वर्सेस 1 to 4. पहिल्या वळीर तावन 4थी ओळ, वर्स 1 to 4. सर्वेस्परान आब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे थावन एक व्हड परजा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो, आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवय शिराप घालतलो. संवसाराचीं सर राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन आब्राम भायर सरलो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. भोव मोगाच्यान, एक ल्हान भुरगो आसलो. त्या भुरग्याचें नांव जेमी क्रिस्टोफर स्कॉट, या जेमी स्कॉट म्हणटात. तो ल्हान भुरगो 6 वर्सांचो. रजेच्या दिसांनी इस्कालांत ताका सांगलें एक नाटक, एक मंचार खेळसो खेळ ताणें बरो करून बाय हार्ट करूंक आसलो. सांगात आस थोडी पोतां ताणें गायन करून बरो ताळो घेवन ताणें गावन तयार जावंक आसलें. ह्या कसलें एक वाजंत्र खेळोन तातूंत ताणें प्रॅक्टीस करूंक आसलें. कित्याक इस्कल सुरू जाता आसतना सर तर थंयसर ताणें वाजंत्र बरें करून खेळ्ळें, वा बरें करून गायन केलें, वा बरें करून तो नटन करूंक शिकलो. त्या नाटकाच्या बुकांत आसले ती उतरां तोंडपाट करून बरें करून सांगूंक शकलो. ताका थंयसर मंचार ऑन द स्टेज वचून थंयसर नटन करूंक, या गायन करूंक, या संगीत वाजन खेळोंक अवकाश मेळटा आसलो. देखून रजे दिसांनी दुसरे खंयच्याच गरजे भायल्या खेळांत वेळ पाड करचो सोड, या TV पळोवनची सोड. केवल आपल्या त्या वावराचेर तो मग्न जालो. आवय बापूय कुटुंबाची पळोवन आसा ताका. तो जायतें प्रॅक्टीस करता उलोवंक, मंचाचेर वचून, स्टेजीचेर वचून त्या नाटकाची उतरां आनी गायन करून प्रयत्न करता, आनी वाजंत्र खेळोंकय प्रयत्न करता. आनी दीस गेल्यार तितले कितलो तो प्रॅक्टीस करता, तितली इल्ली भिरांत खावजेनी ताचे थंय आयिल्ल्यान सारकें जायना. पूण ल्हान भुरगो प्रयत्न करता.
आनी अकरेक इस्काला वता आसतना आवय इल्ली नर्वस जाल्या. आतां भुरग्याक अवकाश मेळटा गी ना गी म्हणून इस्काला गेल्लेच थंयसर टिचरांनी हाचें परफॉर्मन्स आनी नटन करची रीत, गायन करची रीत आनी वाजंत खेळची रीत आनी पळयलेंच वय. उपरांत तो ताका थंयसर सक्कट भुरग्यांक विविध पात्र खेळोंक थंयसर ते विंचून काडटा. सांजेर फाटी आसतना आवय व्हडा उमेदीन राखून आसा आनी पुताक विचारता, पुता सगळें बरें जालें मू? तो हांसून म्हणटा, मम्मी सगळें बरें जालें. टिचरांनी म्हजें नटन आनी सगळें बरें करून पळयलें, आयकलें, म्हजें गायन करचें आयकलें, पळयलें, म्हजें वाजंत्र खेळचें पळयलें, आयकलें. तांणी सगळ्यांनी म्हाका अभिनंदन पाठयलें. आनी मम्मी विचारता, तर तुका स्टेजीचेर वचोंक आसा गी? हय मम्मी, म्हाका म्हजे इश्ट सगळे स्टेजीचेर वचता आसतना म्हाका सकला बसून तांकां पाठिंबो दिवंक, ताळयो पेटोवंक म्हाका विंचून काडला. व्हडा संतोशान ताका ताळयो पेटोवंक विंचून काडला. आवयक बेजार जालें. जाल्यार आवयक संतोश जालो. भुरग्याक थंय आसची ती उमेद. आनी उपरांत आमी जाणाव हो भुरगो महान भुरगो जाता. 1984 इस्वीन जल्मलो हो जेम्स क्रिस्टोफर स्कॉट. उपरांत भोव नांवाडी गावपी जाता. तुमी वचून इंटरनेटार पळयत कितलीं तांणी गायनां घडल्यान तांणी गायल्यान म्हणून ना, कितले ताचे आल्बम्स आसात, कितले अपुर्बेचें नाटन केलां म्हणून ना, कितले अपुर्बेचें नाटक ताणें केल्यात, कितले अपुर्बेन गिटार आनी दुसरी संगीत वाजंत्र खेळोंक पावलो. आज तो एक महान व्यक्ती जाला. त्या भुरग्याक तें जावचें तें एक रुपांतर. हय, हांव ह्या रांक पाठिंबो दिवचें जाल्यार म्हाका देवान विंचून काडलां. आनी जर तर हांवें प्रयत्न केला, हांव एक दीस वर्तो जातलो. देवाच्या कृपेन हांव वर्तो जातलो. अब्राहमांतय तेंच आमी पळयता. उत्पत्ती बुकांत 12व्या वसरांत पयल्या वळींतावन 4थी वळ पर्यंत सर्वेस्पर देवान अब्राहमाक म्हळें, अब्राहम भायर सर तुज्या आवय बापायच्या घरांतलो, तुज्या दायच्या गोत्रा मदलो, तुवें जल्मल्या गांवांतलो आनी हांव दाखयतां त्या गांवाक वच. तेदो पर्यंत ताका आवय बापायच्या वेंगेची संरक्षण आसलें. आपल्या दायच्या गोत्रांच्या मदें आसली ती आस्त बदीक, आपल्या लोकांचें संरक्षण, आपल्या लोकांचो पाठिंबो आनी सगळें आसलें. पूण देव ताका म्हणटा, भायर सर हांव दाखयतां त्या गांवाक वच. म्हणजे देवाचेर भरवोसन तूं वच. हांव आसां तुज्या सांगाता, देव म्हणटा. आनी अब्राहम देवाचेर पाती येता आनी भायर सरता. कित्याक देवान ताका आपयलें. अब्राहमानय देवाक विंचलें, देवान अब्राहमाक विंचलें आनी देव अब्राहमा सांगाता उलयलो. करेजमाचे दीस, प्राच्यताचो काळ, मोगेच्यान आमी कसलोय करणे करूंक पुरो. प्राच्यताच्या काळार प्रमुख करणे आमी सगळे जाणाव. मागणें, उपवास, दंडोवणी ह्या प्राचीत, बरें वाचप, पवित्र पुस्तक वाचप, सांता भक्तांची जिणी ह्या आमच्या पवित्र सभेची परिपत्रां वाचचें. आनी 5वें जावन आसा दान धर्म. हे 5 प्राचीत काळाचे, उपवासाच्या काळाचे, या जिनद्वाराच्या काळाचे, करेजमाच्या काळाचे 5 प्रमुख बळवंत कुंदे हे जावन आसात. पूण हाचे द्वारे ध्येय जावन आसा, उद्देश जावन आसा, हांवें तुवें देवाचो ताळो आयकूंक जाय. देवान म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयचय. देवान ताचें मिसांव म्हाका तुका स्पश्ट करीत. अब्राहमाक देवान मिसता आसतना देवान अब्राहमाक 5 आशिर्वादां दिलीं. आनी त्या 5 आशिर्वादांनी देव म्हाका आनी तुकाय भागीदार करता. धर्मच्या कृत्यांत बुकांत लोकां लागीं उलयता आसतना सिमोन पेद्रू स्पश्ट करता, तुमकांय अब्राहमाच्या आशिर्वादांनी भागीदार आसा. अब्राहमाच्या आशिर्वादांनी भागीदार आसा आमी आसा. तर अब्राहमाक दिल्लीं ती आशिर्वादां कितें 5. सर्वेस्पर देव अब्राहमाक म्हणटा, अब्राहमा हांव तुजें नांव वर्तें करतलो, तूं एक आशिर्वाद जातलो. देव म्हणटा तुजें नांव वर्तें करतलो. मोगाच्यान ह्या संवसारांत आमकां नांव वर्तें करचें म्हळ्यार आमकां व्हडलो हुद्दो जायचो, व्हडलो मान जायचो, व्हडलो महान आमकां 4 जाणांनी आमची प्रशंसा उलयची, आमच्या लागीं पयशे जायचे, आस्त बदी जायचे, संवसारी रितीन आमी चिंता. करेजमाच्या काळार, प्राच्यताच्या काळार मोगाच्यान आमी आमच्या भितर आमी पळयचे, आमी जायचे महान देवा मुखार, आमी जायचे महान देवाच्या दिश्टीन, मनशांच्या दिश्टीन न्ही. सर्ग शाश्वत, हो संवसार क्षणीक.
ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. दॅट इज परमनंट अँड दिस इज टेम्पररी. देखून ह्या संवसारांत देवा समोर, देवाच्या दोळ्या मुखार हांवें तुवें महान जायचें. देव म्हणटा तुजें नांव हांव वर्तें करतलो, महान करतलो, तूं एक आशिर्वाद जातलोय. आमी खंय गेल्यार एक आशिर्वाद जायचे. प्राचीन काळ आरंभ जाता आसतनाच बाब साहेबान आमकां दिला ह्या वर्साक एक नवो एक विशय नियाळाक. मनशापणांनी भरलेलीं कुटुंबां, बरवोशाचो फुडार. मनशापणान भरलेलीं कुटुंबां, मनशा माऊल्यांनी, ह्युमेन फॅमिलीज आर द होप ऑफ द फ्युचर. आमची कुटुंबां बरीं जायची. अब्रामांतावन आमी शिकता, देव ताका म्हणटा तुका हांव महान करतलो, पूण तुज्या आवय बापायच्या घरांतलो भायर सर. कित्याक तुज्या आवय बापायच्या घरांत बॉम्ब्या पुजा आसा, मूर्ती पुजा आसा, माटमंत्र्यांनी फाती येतात, देव नासता, ना म्हणल्या बरी जी येतात, संवसारी आदृश्ट दुरादृश्ट पितेसपणा फातयेवन जी येतात. पूण तसल्या गांवांतल्यान भायर सर, कांयच नासतना देवाचेर पातयेवन भायर सर. आमी म्हाका केदळा मनशापणान भरलेलीं कुटुंबां जाता, देदना देवाचेर पातयेनी आमी दवरता. कित्याक देवान म्हाका तुका रस्तो आसतना ताच्याच सोरपाय असो, ताच्याच सारक्याचो जावन रचला. उत्पत्ती बूक 1:20-6 आनी 20:7. सर्वेस्पर देवान म्हळें आपले आमी मनशाक आमच्याच सोरपाय आसा, आमच्याच सारक्याचो जावन रचया. आनी देवान मनशाक करता आसतना आपल्याच सारक्याचो, आपल्याच सोरपाय असो जावन रचलो. देखून म्हजें तें तुजें तें देवाचें सारकें आसा. ह्युमेन म्हळ्यार मनशापणान भरलेली म्हळ्यार, ह्या मनशा मौल्यांनी भरलेली म्हळ्यार देवान आमचे थंय घालेली ती सुरपाय. म्हणजे देव म्हळ्यार मोग, देव म्हळ्यार शांती, देव म्हळ्यार समाधान, देव म्हळ्यार बोगसाणें, देव म्हळ्यार माया मोग, देव म्हळ्यार निस्वार्थ, देव म्हळ्यार आपणाकच हेरांक समर्पण दिवचें तशें. पवित्र, भाग्यवंत, नितळ, निर्मळ, भाग्यवंत, सेवेचो. देखून देवाची सुरपाय, देवाचें सारकें म्हजें तें आसत जाल्यार आमच्या कुटुंबांत आमी एक आशिर्वाद जातले. हांव देखून दुसरें देवान दिवचें आशिर्वाद. तूं एक आशिर्वाद जातलोय, तूं महान जातलोय आनी तूं एक आशिर्वाद जातलोय तुज्या कुटुंबाक. एक बापूय जावन, एक आवय जावन, एक भुरगो जावन, एक प्रायवंत जावन, एक भाव जावन या एक भयण जावन, घोव जावन या बायल जावन, तूं तुज्या कुटुंबाच्या सणांक एक आशिर्वाद जातलोय. खंय गेल्यार एक कंपनींत काम करता आसतना या तुज्या इश्टा मदें तूं एक आशिर्वाद जातलोय. पळय दुसरें आशिर्वाद तुजे तानो एक वर्ती संत तूं उपजयतलो. पयलें अब्रामाचें नांव अब्राम म्हण आसलें न्ही. उपरांत देवान ताका म्हळें अब्राहाम, तूं अब्राम न्ही अब्राहाम जातलोय. अब्राम म्हळ्यार कितें? अब्राम म्हळ्यार बापूय. संवसार रितीन आमकां बापूय जायचें म्हण आशा आसता ल्हान आसतना. व्हड जायची, काजू जायची, भुरगीं जायची न्ही. पूण पळय पुस्तक म्हणटा भुरग्यांक जल्म दिल्ल्या स्त्रिये प्रास वांजडी स्त्रियेची संतत वर्ती करतलो. सर्वेस्वर देव म्हणटा गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, भुरग्यांक जल्म दिल्या एका स्त्रिये प्रास, आवय प्रास, वांजड्या स्त्रियेची संतत वर्ती म्हळ्यार अर्थ कितें? म्हाका जेन्ना देव आध्यात्मीक रितीन उलयता, पळयत पुस्तक आध्यात्मीक रितीन उलयता, संवसारी रितीन न्ही, आध्यात्मीक रितीन. जर तर एका आवयक एक 10 भुरगीं, 12 भुरगीं या 15 भुरगीं आसा म्हण चिंत्या, पूण जर तर तीं भुरगीं आवय बापायक विधेय जायनात, जर तर तीं भुरगीं प्रायेन आनी जाणवयेन वाडनात, जर तर तीं भुरगीं एक कुटुंबांत एकवटान जियेनात, वायटा खोटेपणाक भली जावन एका मन जाती बरी जियेतात, तीं न्ही जावन मनशापणांची भुरगींच न्हय, देवा मुखार तीं भुरगींच न्हय. पळय उडास जरा कोण भुरगीं? कोणाक आमी स्पर्श करता आमच्या जिवितांत, कोणाक आमी देवा लागीं हाडटा, कोणाक एक बरें जिणी जियोंक आमी तांकां मार्गदर्शन दिता, कोणाक आमी एक बरें शिकप दिता, कोणाची काजरी एकवट तुडच्यार आसलो परतून आमी सांगात हाडटा. कोण भुरगीं आवय बापायन पयस केल्लीं अविधेय जाल्लीं आवय बापायक विधेय जावंक आवय बापायक फाटीं हाडटा, समाजांत पयस केल्ल्या समाजा फाटीं हाडटा, कोणाक आमी भावार्थाचो उजवाड दिता, कोणाक आमी समया लागीं हाड समया जेजू क्रिस्त थंय साल्वासांव मेळ अशें करता. ती आमची भुरगीं. ताका म्हळ्यार आमच्या पाद्राबांक आमी फादर म्हणटा. ते फादर म्हळ्यार बापूय, भावार्थान बापूय, ते आमकां आध्यात्मीक बापूय. आमी सिस्टरांक थोड्यांक मदर्स म्हणटा. पळय एक प्रायवंत स्त्री, ती नवरो काजो जावना, भुरगीं जावना, पूण तिका आमी माय म्हणटा. कित्याक? ती माय आमच्या आत्म्याची, तिजी जिणी,
तिचे कोंताचो तेर्स, तिचें भक्तीपण, तिचें आदर्श जिवीत आमकां देवाची भुरगीं करता. देखून मोगाच्यान देवाची भुरगीं म्हणटा आसतना आमी म्हणटा स्वामी जेजू देवाचो पूत. आमकां काय म्हणटा हांव ही देवाचो पूत, देवाची धूव. आमकां आनी स्वामी जेजू कितें तफावत मोगाच्यान? कितें तफावत? आमकां तफावत एकच. स्वामी जेजू सासणाच्या सासणातावन देवाचो पूत, बापाचो एकलोच पूत, बापातावन उपजाल्लो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पूण आमी जो हंसवांजेल पहिला अवसर 12वी ओळ, गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 12 वर्स 1 वर्स 12, आपणाक सतमंतल्यांक ताणें बापाची भुरगीं जावचे हक्क दिले. आमी स्वामी जेजू क्रिस्त थंय सत मानल्या वेळार, आमी स्वामी जेजू क्रिस्त थंय खरें दाखवलें थंय एकवटलेल्या वेळार ताचे थावन त्या पुताचें सारकें म्हजें थंय तुजें थंय वळून येता. आनी स्वामी जेजू क्रिस्त थंय आमी देवा बापाची आपणायलेलीं भुरगीं जाता. आमी म्हणटा न्ही ताका पस्कें धरला म्हण. देव म्हाका तुका कितें करता? पस्कें धरून आपणाची कन्न घेता. आमी देवाची आपणायलेलीं भुरगीं. देखून आमी देवाचें भुरगीं जावच्याक तिरस्कार करून देवा बापान पयस सरयेत. नास्तीकपणान दियेत. देवा बापाची भुरगीं न्हय म्हणल्यार बरी जियेत. बंब्या पुजा कर, मरत्या पुजा कर, ह्या संवसाराची रचण्याची पुजा कर. ह्या देवान आमचें थंय रचलेलें तें सारकें तें देवाची सुरपाय आमी तिरस्कार करून जियोयेत. अब्राहम देवाच्या उतरां पाळो दिवन भायर सरलो म्हणटा पळय पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचेर तो पातयेलो. देखून देवाचोच भुरगो तो जालो. देवाचो भुरगो जावन तो जियेलो. देखून ताचे तावन वर्ती परजा उपजाली. आनी देखून ताका वर्ती परजा उपजाली म्हळ्यार केवल इजाक मात न्ही. ताचे थंय उपरांत आमी वाचता सोर राष्ट्रां आशिर्वादी जातेली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज आमी अब्राहमाची भुरगीं जाता तेन्ना अब्राहमा बरी आमी देवाचेर फवार्थ पातयेनी दोन आमच्या आदल्या जिवितांत देवान दिवच्या नव्या जिविताक आमी भायर सरता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून तिसरें आशिर्वाद देवान अब्राहमाक म्हळें, तूं कोणाचेर आशिर्वाद घालतलो तांचेर आशिर्वाद देवान येतलो. म्हाका आमकां हर एकल्यांक आशा आसा न्ही, हांवें कोणाचेर मागल्यार म्हजें मागणें सुफळ जायची. हांव ह्या दिसांनी बँकाक गेलो, आमच्या डिवायन कॉल सेंटराच्या एका बँकाच्या कामा खातीर. थंयसर वेता आसतना आनी एक पाद्र्या आसलो म्हणजे सांगता. पूण थंयसर आसली काम करची थोडी क्लर्कांच उठोन म्हजे लागीं आयली आनी बेसांव मागोवंक लागली. ती क्रिस्तांव न्ही, हिंदुवांची बायल मनशां. पूण म्हजे कडेन बेसांव मागतना म्हाका अजाप जालें, कशी वळख जाली. ती म्हणाली, फादर आमी तुमकां इंटरनॅटाचेर पळयता, टीव्हीचेर पळयता, तुमचो सर्मा आमी आयकता. आमकां कोंकणी तितलें समजना जाल्यार आयकता. आनी आतां म्हाका चड आनी चड समजता. जेसूची शिकवण म्हाका बरी लागता. तें आयकून म्हाका भारी संतोश जालो, भारी संतोश जालो. म्हळ्यार तांकां देवाची वळख मेळोवंक साध्य जालां ह्या इंटरनॅटा द्वारे, ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा द्वारे, ह्या टीव्हीचेर आमी दिवच्या त्या देवाच्या उतरांच्या कार्यक्रमा द्वारे तांकां बरेंपण लाभलां. आनी ते म्हणटा, फादर तुमी टीव्हीचेर दिल्ले आशिर्वाद सयत म्हज्या भुरग्यांक लाभलां, बरेंपण लाभलां. क्रिस्तांव न्हय आसली साक्ष दिता. कितलो संतोश जालो म्हणटा. तुमचे आशिर्वाद बरें लागला. म्हाका न्हू थोड्या दिसा आदीं हांगासर दैवीक रेत मंदिराक ब्रदर साजीत आयलो, पोटांत रेतेर दितलो. तो येता आसतना हांगासर 3 दीस ताणें रेतेर दिल्ल्या वेळार व्हरती अजापां विजमितां थंयसर जालीं. ताणें आशिर्वाद घालता आसतना देवाचें आशिर्वाद त्या लोकांचेर आयलें. देवाच्या आशिर्वादान न्हिदोन आसले, उठले, चल्ले, तोंटे पिडेस्त आसले, गूण जाले. आनी कितले जाणांनी सांगले देवान तांचेर आशिर्वाद घालो, तांच्या वेपारा वहिवटाचेर, तांच्या कुटुंबा जिविताचेर. एकामेका रागार आसलीं, गो बायलां राजी जालीं, थंयसर एक जालीं, एकामेका बक्षिलीं, एकामेका पांयां पडोन तांणी बक्षांनी मागलें. कितलीं अजापां विजमितां जालीं. आनी तींच अजापां विजमितां करची सकत देव म्हाका तुका दिवंक आशेता. सतमंतल्याक असल्या आश्चर्यांची पदवी मेळटली. मार्काचो वांजेल 16 वसर 17 ओळ. असल्या आश्चर्यांची पदवी मेळटली. पिडेस्तांचेर हात दवरतले आनी पिडेस्त गुण जातले, देंवसरांक धांवडयतल्यात. कसलीय वीक बीपी येयल्यार तुमकां कसलेंच बादाक जावचें ना. सोरोप इच्यू कितेंय तुमकां सापल्यार तुमकां कांय जावचें ना बादाक. म्हणजे तुमच्या जिवितांत तुमी कोणाचेर आशिर्वाद घालताय तांचेर आशिर्वाद येतलो. पिडेस्तांचेर हात दवरून मागल्यार पिडेस्त गुण जातले. देव अब्राहमाक आशिर्वाद दिता. ह्या आशिर्वादांत आमी भागीदार जाता. जर तर अब्राहमा बरी हांव आनी तुवें देवाच्या उतरांक आमी पाळो दिता. आनी तेन्ना सर्वेस्पर देव म्हणटा, कोणी तुजेर शिराप घालूंक शकचे ना. तूं कोणाचेर शिराप घालशी जाल्यार हांवें तांचेर शिराप घालतलो. म्हणजे
देव म्हणटा तुका कोणूच शिराप घालूंक शकचे ना, कित्याक तुज्या भोंवतणी हांव एक उज्याचो पागोर आसा करून तुका हांव राखतलो सांबाळटलो. झकारिया प्रवादीचो बूक 2 वसर 9 बोड. तुमी इंग्लीश ट्रान्सलेशन वाचता जाल्यार झकारिया चॅप्टर 2:5. हांव उंच जातलो म्हज्या भुरग्यांच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर, आनी ती जातली म्हजी महिमा ताज्या मदगात. Wherever you go, you become the glory of God. Wherever you go, God protects you with His outstretched arms. They are like a fire around you. No arrows of the evil one will be able to hurt you. देवसराची कोटेपणाची दुष्ट सकत, पाताळी सकत, यमकणाची सकत, कंच्या स्मार्ट मंत्राची सकत, कसलीच ह्या संवसाराची सकत, यमकणाची सकत, लुसिफराची सकत तुका कांय करूंक शकची ना, कित्याक देव तुज्या भोंवतणी आसतलो. अब्रामाच्या भोंवतणी तसले एक संरक्षण आसलें. आनी 5वे आशिर्वाद देव म्हणटा तुजे ती सर राष्ट्रां आशिर्वादीत जातली. पळया, तुजे ती सर राष्ट्रां आशिर्वादीत जातली. आमी जाणा जर तरी कोणी एकलो खोटो मनीस आसा, वायट मनीस आसा, ताणें नांव पाड केलां, तसल्या व्यक्तीच्या भाव वा भयणीक या कुटुंबाच्यांक तो तांच्या कुटुंबाचो सांजो म्हणूंक काय जाता, लज दिसता, कांटोळो येता. जर तर आमच्या कुटुंबांत तसो एकलो आसल्यार ताजे विशयान कोणी उलयता जाल्यार आमी कितें करता, लुटोन वेता. कळचें नाका तांकां हांव तांच्या कुटुंबाचो म्हणून, या तो म्हजो बापूय म्हणून, या तो म्हजी बायल म्हणून, या घोव म्हणून, या भुरगें म्हणून, नाका, कळोंक नाका, पयस वेता. तेंच मोगाचें आमच्या कुटुंबांत एक व्हडलो आर्च बिशप आसल्यार, आमच्या कुटुंबांत व्हडलो मिनिस्टर आसल्यार, आमच्या कुटुंबांत एक नांवार्थी पाद्र्याप आसल्यार हांव वेगळी वचून सांगता, हय तो आमच्या कुटुंबाचो, तो आमचो बाप्पू तो. हांगासर एकली येवन म्हणटा हांव त्या सर्वंट ऑफ गॉड, देवाचो सेवक रेमंड मास्कारेनस, ताच्या कुटुंबांतली ग्रेट ग्रँड डॉटर, म्हळ्यार 3ऱ्या पिळगेची हांव एक नात ताच्या कुटुंबांतली. बारी व्हडा उमेदीन, व्हडा अभिमानान, व्हडा गर्वान ती सांगून आसा. हय हय हांवें सांगलें हांवूय जाणा रेमंड मास्कारेनस विशयांत, त्या देवाच्या सेवका विशयांत, आनी ती जायती सांगती ती सांगूंक लागली. अशें मोगाचें न्हू, तुज्या जिवितांत जर तर देवाच्या उतरां पाळो दिताय, सगळीं तुज्या विशयांत उलोवंक संतोश पावतली. अब्राहम देवाच्या उतरांक पाळो दिवन भायर सरलो देखून आज 3 धर्माचो लोक, जुदेव लोक, क्रिस्तांव लोक आनी मुसलमानाचो लोक सयत अब्राहमाक आपलो बापूय म्हणून स्विकार करता, भावार्थ तसो बापूय. दे आर कॉल्ड अब्राहमीक रिलिजन्स, जुडाइजम and this Islam and this Christianity. अब्राहम मोगाचें भायर सरलो. करेजमाच्या काळार, प्राचिताच्या काळार मोगाचें आमी भायर सरासय. संवसाराक आमी पाठ करीसय आनी देवाक आमी फूड करीसय. मेठान या म्हळ्यार पातक रडोन जिणी बदलूंची म्हळ्यार संवसाराक पातकाक आमी पाठ करचें, आमी देवाक फूड करचें. आनी देवाक फूड करून आमी वता आसतना ती वाट चलीच न्ही, ती वाटेंत जायते चडवणे जाता. अब्राहम भायर सरलो, हय खंयसर भायर सरलो, देवान दाखयलो ताका कानान गांव, देवान बसयलेलो गांव. पूण वाटेर वता आसतना त्या कानान गांवांत वस्ती करूंक तो सुरू करता आसतना थंयसर कितें जालें, थंयसर दुखोळ पडलो. म्हाका न्हू देवाचो पाटलाव करून वता आसतना आमकां सगळें बरेंच जाता म्हूण सांगूंक जायना. थोडे फावटी मोगाचें न्हू खुर्साची वाट आसता. अब्राहम कितें करता, अब्राहम भियेता आनी तक्षण तो दुसरी वाट धरता, इजिप्ताची वाट. आनी आमी जाणा कशें इजिप्तांत ताणें पातक केलें. आपल्या बायलेक इजिप्ताच्या फारावाक आकर्शीत जायशें केलें आनी उपरांत फाराव रायतान ताका रावोंक जागो आनी सर सावलतो मेळ्ळो अशें ताणें केलें. पूण मोगाचें उपरांत आमी जाणा देवान ताका थंयच्यान फाटीं हाडलो. उपरांत इस्रायल परजाय इजिप्तांत गुलामपणांत आसल्याक तांणी फाटीं हाडलें. आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू, आमी भायर सरता हय, करेजमाच्या प्रार्थीचो काळ जियोंक आमी सुरू करता हय, उपास करूंक, प्राचीत करूंक, मागणें करूंक, कुर्सावाट करूंक, पवित्र पुस्तक वाचूंक, दान धर्म करूंक. पूण बाराबार उत्ता रायरा कुद्रे कात्ते आयत. दीस वेता वेता आमचे क्रिस्तांव जिणयेचे संप्रदाय आमी सोका सोका सोडता, रिती रिवाजी सोडता, कुमसार सारचें सोडता, देवा लागीं वेचें सोडता. केन्ना देव आमकां परतून फाटीं आपणान हाडटा. देवाचेर पातयतल्याक मोगाच्यान कांयच उणें ना. 13वा वसर 2री ओळ उत्पत्ती बुकांत देवाचें उतर म्हणटा, अब्राहम देवाच्या आशिर्वादान भोव ग्रेस्त जालो. ताचे लागीं जाय परतें रुपें, भांगार आनी मनजाती आनी बरें सेवाक सगळें आसलें. देवाचें आशिर्वाद आसतना सगळें तुका आसा. देवान ताका बसयलें जावन आसा आकाशा वयल्यान नखेत्रां बरीं, दर्यादेगेचेर रेंवे बरीं ताची संतत जातली. आनी अशें देवान ताका बसयतना 500 वर्सां प्राय
पूण म्हाका वचन आमी जाणव देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक गळाय केली. आनी पवित्र पुस्तक परतून परतून आमकां सांगता देव आशिर्वाद घालतना म्हाका वचन सबार पटीन तो गळाय करता, इन्कार करिना. कित्याक देव आमची बरीशे करता. देवान अब्रामाची बरीशे केली. जायते वर्सां ताका भुरगीं जायनातल्या वेळार तोय दुबावलो. देवान न्हीद जावन सांगलां गी, ताच्या बायलेकी दुबाव जालो, न्हीद जावन सांगलां गी. देखून थोडीं वर्सां वेतस सारा अब्रामाक एक बरो उपाय दिता. देवान सांगले बरी आनी जावचें ना, कित्याक हांवूय म्हातारी जाली, तूंय म्हातारो जालो. 500 वर्सांच्या प्रायर देवान बसयलें. आतां तुका येदोळच 9-10 वर्सां उतरलीं. देखून आनी पुरा देवाची बसवणी जारी जावच्या बरी दिसना. देखून आमी एक शॉर्टकट करया. शॉर्टकट म्हळ्यार कोताय तुमकां मोटवी वाट धरया. देवाची वाट येयली लांबू वाट, ही मोटवी वाट धरया. म्हजी एक सेवकीण आसा हागार, ताचे सांगात तातूंत एक जा आनी ताच्या कांत्र आमकां एक भुरगें जावन दी. आनी मोगाच्यान आमी जाणा हागारा द्वारे एक भुरगो जालो, ताचें नांव इस्मायल. अब्रामान चिंतलें देवाक आनी कुमक केली. देवान आनीक चड कश्ट काडचे म्हणना. देवा तुवें कश्ट काडचे नाकात, हांवें एक भुरगो केलो आनी तो भुरगो म्हज्या बायले सांगता सारा सांगता तो खेळटा. पूण मोगाच्यान देवान अब्रामाक स्पश्ट केलें तो बासावणेचो भुरगो न्हय. मोगाच्यान रक्त मांसाचें फळ दुसरें आनी दैवीक फळ दुसरें. आमी देवातान पयस केल्ल्या वेळार मोगाच्यान रक्त मांसाची जायतीं फळां आमकां मेळटा. जायते आस्पदीक, जायती गिरेस्तकाय, जायती प्रगती, जायती अभिवृद्धी आमकां मेळटा. मोगाच्यान ती देवाक मानवना. ती देवाक मानवना. सर्वेस्वर देव अब्रामा दिश्टी पडटा आनी म्हणटा हांव एल शडाय. 17वा वर्सर पयली वळ उत्पत्ती बूक. 18वा वर्सर 14वी वळ परतून सर्वेस्वर देव म्हणटा म्हाका साध्य म्हणचें कितें आसा गी. देखून म्हज्या समोर प्रामाणीकपणान आनी निश्कळंकपणान तूं चल. देखून अब्राम मोगाच्यान परतून देवाचेर भाती येता. आनी 99 वर्सांच्या प्रायर सर्वेस्वर देव अब्रामाक दिश्टी पडून अब्रामाचेर आशिर्वाद घालता. आनी जाणव ताका 100 वर्सां प्राय जातना ताची पत्नी सारा एका भुरग्या प्रसव जाता. आनी त्या भुरग्याचें नांव इजाक म्हण दितात. इजाक म्हळ्यार हांसो. हांसो आयल्यो कोणाच्या तोंडार? अब्रामाच्या तोंडार. कित्याक ह्या म्हाताऱ्या प्रायर म्हाका एक भुरगो जायत म्हण हांवें चिंतिल्लें गी. साराच्या तोंडार हांसो आयल्यो. ह्या प्रायर हांवें एक भुरग्याक जल्म दिलो गी. आनी तो भुरगो व्हड जाता आसतना ती भायर वता आसतना घरांतल्यान पयस वता आसतना शेजारची ती पळोवंक लागली. आनी ती साराक विचारूंक लागली ओ कितें तुज्या दुयेंसो नातू गी. थोड्यांनी सांगलें हो तुजो म्हणी नातू गी, ह्या कुटुंबाचो भुरगो गी. ती हांसूंक लागली. कित्याक कशें तिणें सांगचें हांवूच गर्भेसीन जाली ह्या 190 वर्सांच्या प्रायर आनी हांवूच बाळान जाली. तीच बागवाल्या मिरयो पडल्यात. सारकें चलोवंक जायना हिका. कशें भुरगीं जालीं हिका. हांसो. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत थोडी अजापा विजमितां जाता. हांसो. हांगासर मोगाच्यान हांगासर तें मागणें जाता आसतना न्हिदंत आसलो व्यक्ती, भितर येता आसतना स्ट्रेचरार आसले व्यक्ती उठून धांवता आसतना स्टेजीचेर थंय हांगासर मोगाच्यान आमच्या तोंडांत एक विजमीत म्हणून बोगले मात न्ही एका रातीन हांसो उपरांत. कित्याक तो व्यक्ती उपरांत बरो जावन फाटीं वता आसतना म्हाका पळोवन तो हांसता. आनी हांवें हांसलो मागीर कांय सांगूंक ना. कित्याक देवाचें काम तें. कशें स्ट्रेचरार आयिल्लो व्यक्ती चलोवन गेलो हांगासर तरी वेळार. कशें त्या व्यक्तीक येता आसतना त्या कॅथेटरांनी पुरा घाललें, तें पुरा काण उडयलें आनी संपूर्ण बरी जावन गेली. कशें तें साध्य. मरता म्हणलो तो व्यक्ती धाकटना नाशान साडली. कॅन्सर आसलें. कशें रे तेरे वेळार तो बरो जालो, गूण जालो. आतां धाकटेर म्हणटा आनी तूं बरो जालाय आनी तूं बरो जालाय. अजाप. पूण देव मात्र मोगाच्यान आमकां स्पश्ट आदेश दिता. कित्याक उपरांत आमी जाणव इस्मायल आनी इसाका मदें झगडें जाता घरांत. कित्याक इसाकी वाडला, इस्मायल वाडला. झगडें जाता आसतना कोणाक राग येता? आवयांक राग येता, हागाराक राग येता, साराक राग येता. तांचे मदें झगडें जाता. आनी सारा तरी स्पश्ट तरान सांगता अब्रामाक ह्या गुलामाच्या पुतान म्हज्या पुता सांगता खेळचें न्हय. त्या गुलाम चेड्याक आनी गुलाम स्त्रियेक ह्या घरांतले भायर घाल. अब्राम शिरकालो कातरी मदें. कित्याक तांणी संवसारी रितीनी आशिर्वाद जावन घेतलें. बलात्कारान देवातान आशिर्वाद घेवन घेतलें. आनी हांगासर देवान दिल्लें आशिर्वाद आसा तें मोगाच्यान सांगता वचना. देखून अब्राम देवा लागीं वता. कोणा लागीं वचचें ना. देवा लागीं वता आसतना देवान कितें म्हळें? मोगाच्यान तुमी वासाखंडी जावन थंयसर उत्पत्ती बुकांत आमकां वाचूंक मेळटा 20 आनी 1 वर्सां. सर्वेस्पर देव म्हणटा अब्रामाक तुज्या पुताक आनी तुज्या साकरणीक लागून तूं दुखें जायनाका. सारा कितें सांगता तें तूं आयक. कोण सांगता तें तूं आयक. तुज्या सक्रामांतेची बायल कितें सांगता तें आयक. तुज्या जिवितांत जायते सुखी जाल्यार जावंक पुरो, जायते आडवाटेन गेल्यार जावंक पुरो, पूण सक्रामेंतांत कितें तुका सांगता. तुजो सक्रामेंत, बाप्तिस्माचो सक्रामेंत
खुमसाराचो सक्रामेंत, कुमगाराचो सक्रामेंत, क्रिसमसाचो सक्रामेंत, तुवें जोडलेलो तो काजाराचो सक्रामेंत, तुवें जोडलेलो तो या जागी सक्रामेंत, तुवें जोडलेलो तो सक्रामेंत तुका कितें म्हणटा, देव कितें सांगता तें तूं आयक, भायर घाल त्या साकरणीक आनी त्या साकरणीच्या भुरग्यांक. तूं तांचे विशयान कन्न काडनाका, तांकां हांव पळयतां. मोगाच्यान देव कोणाकी सांडून घालना, सगळ्यांक देव राखता आनी सांबाळटा. हागाराक आनी ताच्या पुताक इस्मायलाकी एक वर्तें राष्ट्र केलें देवान, तांकांय राखलें आनी सांबाळलें. पूण देवाच्या भुरग्यांनी मोगाचें न्हू असल्या कोठेपणांतावन अलग जायजे. खरेंच मातसो काळ प्राचीस असो काळ तसल्या संगती खातीर देखून मोगाच्यान आमी दोळे धांपून आमी भक्तीपणान मागया. सर्वेस्परा देवा, अब्राहामातय तुवें आमकां तुज्या आशिर्वादाचो वारेसदार केलाय. आमी ही संवसारांतल्या धरणीच्या धुळीची, पण आमकां तुज्या भुरग्यां समिया जेजू क्रिस्त थंय तुजीं भुरगीं जावन तुवें आपणायलाय बापा. तुजीं भुरगीं जावन त्या पांची आशिर्वादांनी वांटेली जावंक आमकां फोव कर बापा. ती आशिर्वादान तूं आमकां फोव करताय. आमकां तूं वर्त करूंक आशेताय, आमकां एक आशिर्वाद करूंक आशेताय. आमच्या तावन एक वर्ती पर्ज उपजावंक तूं आशेताय. आमी आशिर्वाद घालन ह्या संवसारांत जायते बरेपण आदारूंक तो आमकां उलो दिताय. आमकां कसलेच शिराप, कसलेच खोटेपण, कसलेच दुश्ट सकत आमचेर कसलेच आमकां वायट करूं सकाना म्हणून तूं आमकां बसयताय. आनी आमचें तें सर राष्ट्रां आशिर्वादीत जातलीं म्हणून तूं आमकां बसयताय. बापा, ह्या आशिर्वादांनी वांटेली जावंक आमकां तूं फोव कर. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. पिडेस्तांची पिडा गुण कर, कश्टथारांचे कश्ट हळू कर, कामनांतल्यान बरें काम फोव कर. कोटमान माया मोग एकवटनांतल्यान घोव बायलां मदें माया मोग एकवट हाड. भुरग्यांनी आवय बापाय विदय जयशंकर घरांत असल्या प्रायवंतांक आनी कश्टथाल्यांक कुटुंबाच्या सांद्यांनी बरीक आनी जतन घेशें कर. कुटुंबांत वर्तो माया मोग एकवट फोव कर बापा. जशें बाब साहेबान आमकां उलो दिला, मनशापणान भरलेली तसलीं कुटुंबां जावं दी आनी मनशापणान भरलेली तसलीं कुटुंबां आमच्या समाजाचो भरवस असो फुडार जावं दी बापा. हे वर्तें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं, तुमचें सवें आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शेडा म्हजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शेडा म्हजी तूं निवार.